मया भर लोकवस्तीत बिबट्यान केल्ल्या हल्ल्यात एक सुणो जखमी जालो। ही घडणूक शेनवारा राती घडली। या हल्ल्या उपरांत मये वाठारात लोकांमदी भंय पातळ्ळा। मयेच्या तीर्थबाग वाठारात रावपी राजन नायक हाचो पाळीव सुणो घराच्या फाटल्या वटेन बांदिल्लो। शेनवारा राती सुणो व्हडल्यान भोगपाक लागलो तेन्ना घरच्यांनी फाटल्या वटेन धांव मारली। तेन्ना जाग येतगीच बिबट्यान सुण्याक सोडून रानात पळ काडलो। बिबट्याची दहशत वाडचे पयलेच ताका धरून आमकां भयमुक्त करचें अशी थळाव्यांनी मागणी केल्या। ती 8:30 सुमार बिबटो येयलो वयल्यान रानासून आनी आमचे कुत्रे 2 जाण आसले ते एका कुत्र्याचेर बांदलेले तांकां हेतून रुमान थंयसर डायरेक्ट येवन तेणी एटॅक केलो आनी तेजे गोंगटेक घास मारला। जेन्ना तेणी बॉब मारली फायट करून तेन्ना भाव आमचो धांवलो हय करून हे केलें आवाज केलो तितक्यान तो पळलो आनी कुत्रो बांदलेलो आसलो न्हू ते गोमटेक घास मारून तेजे हे फोडलो म्हणजे रगत भरपूर दांत लागले आनी रगत भरपूर वतलो आनी ते कुत्र्याक आतां खावपाक बीन बरोबर जायना म्हणजे सामको जाम कसो। हाचे पयलीं केन्ना असो बिबटो बी ह्या वटेन दिसलेलो? बिबटो 5-6 वर्सां पयलीं येयल्लो सकयल पळयलो पूण त्या उपरांत नासले झाड। आतां कितें जालां रान बीन वाडला न्हू ते खंय तरी लागींच खंय तरी भोंवतात ताका लागून आतां भंय जाला कित्याक परतून तेजेर एटॅक करीत म्हणून कुत्र्यांक लागून लोकांकूय भंय न्हू। हय आनी मनीसूय आमी भोंवता न्हू कुळागरान हे कुळागराची एरिया थंयसर भोंवता आसतना एकांची खंय एटॅक करूंक शकता न्हू म्हणून भंय जाला। आमचें म्हणणें आहा की वन खात्यान खंय तरी लक्ष दिवन तेंचेर बंदोबस्त करचो। मयम कॉन्स्टिट्युन्सीन बिबट्यांची संख्या वाडल्या आसतली। काल राती आमचे फ्रेंड राजन नायक यांच्या कुत्र्याचेर अटॅक केलो तो बांदलेलो म्हणून वाचलो म्हणून ताका इंजरी जाल्या बरी डीप दाद लागले त्या वाघाचे आनी ब्लड फ्लो खूब जाल्ल्या कारणान तो भियाला आनी खायना बी। हेज्या खातीर वन विभागान मातशें लक्ष घालून तिजो पिद्रो बी घालून तांकां धरूंक मेळत जाल्यार पळोवचें नाल्यार कितें तरी उपाय काडून मातशें लोकांक आमकां सुरक्षीत दवरपाची वेवस्था करची। पयलीं 4 वर्सां पयलीं आमचेच शेजाऱ्याक तळवणे करून घरा तेंच्या थंय येयल्लो बिबटो येयल्लो वाघ आनी तेजी ती कोण मिसीस नुस्तें सुटी करून बसली थंयच उडकी मारली मागीर थंय एक अर्दे वर सुमार तो थंय बसलोलो मागीर ताका धांवडला। मागीर हे आसात हांगा सर्कलान हे आमच्या फॉरेस्ट एरियेक। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।